बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. स्वर्गीच्या बापा, हांव तुका आर्गां दिता, दिनवास दिता आनी तुजी वाखाणी करता, कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताक संवसारान धाडून जेजूच्या कोश्ट मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं म्हजीं दुयेंसां, पेस्त, पिडा, त्रास, कोश्ट, कोट्यापण, मनबावाडतीपण आनी गरीबसाण पयस केली देखून स्वर्गीच्या बापा, तुवें म्हाका आयज पासून राखून आनी सांबाळून दवरलो देखून हांव तुका भास दितां की हांव जेजूचे भाशेन पवित्र रावन आनीक जेजूच्या नांवान तशेंच पवित्र आत्म्याच्या आदारान सदांच मोरो पासून अजापां, मिलाग्रो आनीक विजमितां करतलो. आमेन. पवित्र आत्म्या, म्हाका बोळ दी, कृपा दी, तुजी खबर परगटूंक आनीक सगलीं उतरां तुजीं उतरां कर. आमेन. जेजूच्या नांवान बापा, हांव हें मागणें कोत्तां तुका, म्हाका बोळ दी, कृपा दी, तुजी खबर परगटूंक. आमेन. पवित्र आत्म्या, जो लोक हो व्हिडिओ आयकून दुसऱ्यांक फॉरवर्ड करता, शेअर करता, व्हायरल करता, तांकां कोवीड पिडेंतलीं राखून सांबाळून दवर, सगलीं दुयेंसां तांची बरीं कर आनीक तांचे कोश्ट तूं आटाविटे आनीक आडखळ्यो आसात त्यो सगल्यो तांच्यो मेकळ्यो करून तांकां सोंपेपण आनीक बरें जिवीत दी. आमेन. आयज जावन आसा 11 तारीख फेब्रुवाराची 2021. हांव सोजमोतां देवाचे भाशेन ज्या लोकांनी व्हिडिओ आयकलो तीं पवित्र जालीं म्हणून आनीक जेजूचो वावर नेटान फुडें व्हरतात म्हणून. आमेन. जॉन 16:3 आनीक तांणी बापाक आनीक म्हाकाय वळखूंक ना देखून तीं अशें करतलीं. हो जो लोक वायट कोता, हो जो लोक दुसऱ्याक जिवेशी मारता धर्माक लागून, हो जो लोक दुसरो लोक पडे आहा तो जेजूचे वरवीं फाल्स उलयता, फोट्यो उलयता, बायबलाचे वयर फोट उलयता, फाल्स उलयता, तो लोक हे भाशेन जेजू म्हणटा कोता. कित्याक ताका बापाक आनीक आपल्याक तेणी वळखलोलो ना. तूं कोणा वळखतलो जाल्यार त्या मनशागेर तुवें खबर काडपा जाय. त्या मनशाक तूं जायतीं वर्सां त्या मनशाच्या वयर तुवें तेजे बारबर तेगेलीं उतरां आयकोन तेगेलो वेव्हार कितें तो चोयन तूं म्हाजी दुसऱ्यांक सांगता, वय हांव त्या मनशा वळखता, तो एसोलो तेसोलो, हांव तेका वळखता, एक म्हणटा वळखप. तर तेणी ह्यो दुसऱ्यांगेल्यो फोट्यो आयकोन ते म्हणटाय आमी जेजू वळखनाय आनीक हे सगल्यो फोट्यो. बायबल फाल्स, बायबल करप्ट आनी कितें हें तें सगळें फाल्स पळय बायबलान जेजूचें पळय उलयताय. तेणी जेजू वळखलो ना म्हणटच ते देवाक वळखनाय, रोशनार देवा ते वळखनाय. 4 तांचो वेळ पावतोच हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यो म्हूण तुमकां उगडास जावचे खातीर हांवें त्यो तुमकां सांगल्यात. जे देवाक माननाय आनीक जे जेजूचेर आड येताय ते कित्याक लागून येताय आनी कोण मनीस ते आमकां खबर आहा. तेका लागून जेजू म्हणटा हांव तुमकां हें सांगोन दवरता की जे मनीस कातोलीक धर्माचेर पळय आड येताय तेंकां आपल्याची खबर सरोंडार जेजू हांव म्हजी खबर दुसऱ्यांक तेंकां खबर ना म्हणून रोजतेल्या बापाची खबर तेंकां ना, ते वळखनाय. हांवें त्यो तुमकां सांगल्यात, तुमकां उगडास जावचे खातीर हांवें त्यो तुमकां सांगल्यात. तर अशें आतां संवसारांत घडटा, माऱ्या झुजां सगल्यो धर्मा लागून जाताय. हें कित्याक लागून जाता तो आन्सर जेजून आमकां कोमेस जाता आसतना दिला वचय. बापाक आनीक म्हाका वळखनात देखून जाता. तर तांकां आतां बापाची सारकी सोजमणी दितलो कोण? ते आपल्यागेल्यो फोट्यो मारीत आहाय, ते आपल्यागेले वायट वस्तू चाल्यो रिती रिवाज करीत आहाय, तांकां सांगतलो कोण? तांकां वळखनाय म्हणटकीर तांकां वळख दिवपा जाय. आतां कोण दितलो? ही कातोलिकां गेली, हो कातोलिकांगेलो धोरोम दुसऱ्यांक वळख दिवपाचो. कातोलीक धोरोम म्हळ्यार कितें? तुका सर्टिफिकेट आसल्यार पुरो. कातोलीक धोरोम म्हळ्यार तुवें दुसऱ्यांक सोजमण दिवपा जाय. तुगेलीं दुयेंसां, तुगेलें वायट बरें करूं तो धांवता तो कातोलीक न्ही, तो जनवाराचे भाशेन कातोलीक न्ही तो.
जो आपल्यागेल्यो अडचण्यो, आपल्यागेलीं दुयेंसां, आपल्यागेले त्रास, आपल्यागेलें लाचारपण, बेकारपण पडे हें सगळें सोडोवपा भोंवता, बरेपण करूं भोंवता, तो कातोलीक न्ही. तो भिरांतेन भरलोलो मनीस. कातोलीक तुका जेजून सांगिलां, डू नॉट बी अफ्रेड. कातोलिकांक. आनीक जो भिवोन हिंगा थिंगा धांवता तो कातोलीक न्ही. घोडये तो जल्मा सावन कातोलीक आसतलो पूण आनीक सर्टिफिकेट तेका आसतली कातोलिकाच्यो. हांव तुका म्हणना तें सोड प्रोटेस्टंट जाले, हें जालें म्हणून ना, सगळे कातोलीकूच आहाय. पूण कितें? ते कातोलीक आसोन एक पयशाचो देखून कोणाक आदार जायना म्हणटच ते दुसऱ्यांक कांय शिकयनाय. दुसऱ्यांक जेजूची वळख कोण कातोलीक दिना जाणाय तुमी. आनीक दुसऱ्यांक वळख दिवपा पडत म्हणून कातोलीक कितें म्हणटाय, ती मुगेलीं भाव भयणां, आमी सगळे एक. हो धर्म बायबलाचो आमगेले कातोलीक देवाचे 7 उतराचो हो अर्थ आमी पोत्तो काडटाय, उरफाटो अर्थ काडटाय. आनीक तो अर्थ काडटाय आनीक आमकां पड जिविताक फायदो जाता. ते भाशेन आमी तो बायबलाचो अर्थ घेताय लायताय. आमी सगळे एक, आमी सगळे भाव भयणां. आमकां फायदो जाता तो अर्थ काडटाय आमी. फाल्सो अर्थ काडटाय. सारको अर्थ कितें? हो चोय. वळख दिवपाची. जेजूची आनीक सर्गीच्या बापाची. तुमी तर वळख दिनाय, दुसरे मारप आनीक बायलां स्वता चेडवां रेप करप हें चालू आसतलें. जे मेरेन तुमी बापाची आनीक जेजूची वळख दिनाय. मागीर तूं म्हणटाय गांठ्यान रेप केलो आनी कोणें रेप केलो हें सांगो मोताय तुमी. फाल्स. तुमी दुसऱ्यांक तो सोजमण दिनाय तेंक कोट्टो कितें कोन्नू? नाजाल्यार चालू आसतलें. आमी कातोलीक तरी जेजू आमी कातोलीक म्हळ्यार कोण? क्रिस्तांव. जेजू हांव. हांव तो जेजू जाल्यार जेजू होग रावलो हें न्हू. जेजून कितें सांगिलें आमकां? तुमी तोंड धांकाय आनी सगळे भाव भयण म्हळ्यार ओगी बरो रावय. काबार ड्रॉ गेम. तुमकां कांय पडलो ना तें. हें सांगिलां जेजून. वळख दिवपा जाय आमी सगल्यांक. पयलीं वळख दितो जाल्यार तुका जेजूची वळख आसपा जाय. तूं जनवारांचे भाशेन हिंगा थिंगा बरेपण करूंक गेलो आमी कोण जनवार बरें ना जाल्यार हिंत घेवन वयताय कित्याक जनवारांक हॉस्पिटल आहाय तितू. हजबंड्री नाजाल्यार कितें म्हणटाय तेका तितू घेवन वयताय. तुमी जनवारां कातोलीक जनवार जाल्याय. तुमकां हिंगा थिंगा रितीरा तुमगे घोरकार गच्ची घेवन वयताय थिंग जनवार तुमी. ते मनजाती घेवन वचपा जाय. मनजातीक हॉस्पिटलां नाजाल्यार मनजातीक दोतोरा घाराको आपयताय. तेश कोन्न जायते आतां हे टॉम डिक एंड हॅरी पळय ब्रादर आनी हे पळय फटकिरे सगळे लोक जाले तांकां घाराको आपयताय मागीर रोजार करूं. जनवारांक हिशेब जाला कातोलिकांक गेलो. जेजू कोण तो आमकां वळखना आनी आमी दुसऱ्यांक कितको वळख दितलीं? कातोलीक कितको वळख दितलीं दुसऱ्यांक? तुमी आपल्याकलें होज घेवन जनवारां भाशेन धांवताय हिंगा थिंगा रितीरांक आनीक न्हंयनाक आनीक कोण सांत आहाय तेंचे बोली आनी कोणा बोली मेट्टा तेंचे बोली तुमी धांवताय. तुमकां जेजूची वळख ना म्हण रस्त्याल्या देवाची वळख ना. आयकाय कातोलिकां बरें कोन्न हें जनवारपण सोडून दियाय. आतांचे आतां पवित्र जाय. पयले पाट तो तुमगे विडियो आयकताय. आतांचे आतां पवित्र जाय डिस्क्रिप्शन घायलो आहा. नाजाल्यार तुमचें खोटा. देंवसा तुमकां रातयांत उडय तुमगे विकेट. रातीं एटॅक येवन तूं मरोत. सकाळीं उठोवंक पावपा न्हय. आतां मुगेलें प्रिचींग आयकाय. घोडये देंवसारान तुगे विकेट उडयलो जाल्यार तूं गेलो. तुगेलो हुस्कार चलत आसतना आतांचे आतां पवित्र जाव. वळख घे आनीक दुसऱ्यांक वळख दी. नाजाल्यार सगळें वायट मागीर तूं हे गांठी रेप कोताय आनी कोण गांठी आमकां सतायताय. हें गांठयां नांव घेयनाकाय तुमी गोंयकारां. तुमकां टायम पास करपाक कितें जावत. गांठी कोण? मनीस देवान रचलोले. जेजू गांठयां धाडाय म्हूण येयलो ना. सगळे गालिले लोकांक पयलीं उतर घायलो आहा जेजून आयच्याय बायबलाचेर.
गालिलिया लोकां साल्वार करपा येयलो. इस्रायला लोकां साल्वार करपा येयलो. जे लोकांक भायर आयलोले ते लोकां साल्वार करपा येयलो जेजू. आनी तुमी म्हणटाय गांठ्या भायर या गोंयचे धाडाया. तुमी तरी तांकां वळख तो जेजू गेली दिनाय जाल्यार तेंगे केसो गुन्यांव हितून. जेजून सांगिलां ते कोतलेच हेंचोय. मारप, रेप करप, चोरप हें कोतलेय म्हूण तेणी जेजून. कित्याक कितें जेजूक वळखना आनी बापाकूय वळखना म्हूण जेजू. आनी कातोलीक कोणा वळखताय? कातोलीक कोणा वळखनाय. तेका लागोन तुमी आपल्यागे भाव भयण म्हणटाय आनी तुमी जावताय मागीर तेंचे भाशेन. हिंगा थिंगा रितीरां चालू आहायत. कितू गाडी घाले म्हणल्यार तुमी वेलांकणी वचपा आनी मागीर आनी खूंय बस धांवताय आनी खूंय प्रायवेट टॅक्सी कोन्न वयताय वा प्रायवेट गाडी घेवन वयताय ड्रायव्हर दोन. हें रेस चालू आहा गोंयकारां गेली. ही कातोलिकां कित्याक धांवपा जाय? हे कुत्राच्या घारां बसोन काम जाता. तुमकां वळख ना देवाची. तुमकां जेजूची वळख ना. क्रिस्तांव म्हणटाय तुमी केसोली. क्रिस्तांव तुमचे भाशेन केलें? क्रिस्तांव म्हणटाय जाल्यार सारकी जाय जेजू भाशेन जाय. हे नंबर हाडून आमकां कांय फायदो ना. कातोलिकांक गेलो लार्जस्ट इन द वर्ल्ड म्हणून कितें फायदा? खूंय पीस जाला. कोण कातोलिकांक संवसारांत पीस केलो खूंय? हांव तुमच्या सांगाता आसलो देखून सुरवातेक तावन हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगूंक नासल्यो. तर जेजू म्हणटा हांव तुमकां प्रवचन दितालो, तुमगेलीं दुयेंसां बरी कोतालो, तुमगेले आटाबिटे कितें कोश्ट कितें आसल्यार तुमगेलें सगळें फॅमिलीचें बरें जातालें. मेलोलो लाजारसा 4 दिसांनी जितकोन दाखयलो. हें सगळें जेजू म्हणटा आपण कोतालो. तेका लागोन हांवें तुमकां सांगोना की हे वायट करपाचे पळय मनीस आहाय ते केशे बोंद जावपाचे न्हय. कित्याक तांकां वळख ना. तर जेजू म्हणटा आतां तुमकां हें दिसतलें की हो मनीस वायट कोता, हे मनीस वायट कोताय, ही संस्था वायट कोता. म्हणटच तुमकां कळटलें की तांकां म्हजी वळख ना, बापाची वळख ना, देवाची. तर जेजू कितें म्हणटा तांकां आमी वळख दिवपा जाय. आतां तुमकां कळ्ळें मरे तुमकां गांठ सोतायताय कोण सोतायताय ते गोंयकारांक कळना जाल्यार तांकां वळख दियाय जेजू म्हणटा. तांकां वळख ना. तेका लागोन तुमकां स्वता ते वायट कोताय जाल्यार तांकां वळख दियाय. हेजो आन्सर एकूच. तुका पड कोण सोतायता तांकां जेजूची वळख ना म्हणटा जेजू. ना म्हूण आपल्या बापाची रोसना देवाची. तर आमगेलें कातोलिकांगेलें काम कितें? फकत तांकां शिराप, तांकां गाडयो, तेंचे वयर कांतरां हेंच म्हणपा न्ही. तियात्र, कॉमेडी तेंचे वयर करपाची हेंच न्ही आमगेलें. हें कातोलिकांगे कामूय देंवसऱ्यागे काम. कातोलिकांगे काम ताका वळख दियाय म्हणटा जेजू. वळख. तुमी तेंचे आड उलय न्हू ताका वळख दिताय जेजूची. तुमी तेंगे दुस्मान मो दाखयताय. जे मनशाचेर तूं आड उलयता तो तुगेलो दुस्मान. तुमी कातोलीक न्ही. कातोलीक म्हळ्यार दुसऱ्यांचे कातोलिका दुस्मान आसपा जायना. कातोलीक पवित्र आसपाचो. हे नांवाचे कातोलीक आहाय ते कातोलीक न्ही. ते नांवाचे. डुप्लिकेट आनी ओरिजिनल वस्तू येताय मार्केटांत चोय. सगल्यो डुप्लिकेट मेळटाय. ते भाशेन डुप्लिकेट कातोलीक तांकां कांय जायना. त्यो डुप्लिकेट वस्तू कित्याक शिरीफोणाय. एक पाट धुयल्यार तांचो कलर वचोन सारक्यो नीळ वचोन सारको जीन्स सारकें साप जाता थोड्या दिसांनी. ना जाल्यार टॉयस हाडले जाल्यार टॉयस 2 दिसांनी मोडटाय. आनी ओरिजिनल टॉयस आहाय ते जिवीतभर चलताय. भुरगीं चलयताय. हें जावं पर्यंत कितें व्हड जावं पर्यंत चलयताय. मागीर फाटल्यान आनी ल्हान भुरगीं जाताय तीं उजार कोताय. ते भाशेन आतां जेजू मरोन गेलो म्हणटच आमी आतां जेजू गेले उजार करपा जाय बायबल आनी सगल्यांक आमी सोजमणी आनी वळख दिवपा जाय जेजूची.
तुमी ह्यो संस्था हाडल्यान धांवताय, ते संस्था हाडल्यान धांवताय, हेंका धाडापा भोंवताय, तें नाका मुट्टाय आनी खर्च नाका मुट्टाय आनी कितें ना, कितें फायदो आहा तुमकां? तुमी देवाची वळख दिवपा भोंवताय? 5 पूण आतां हांव म्हाका पाठवयला ताचेशी वेतां. तरी तुमी खंय वेताय काय तरी तूं खंय वेताय काय म्हूण तुमच्या भितरलो एकलोय म्हाका विचारिना. पूण हांवेन तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्या देखून तुमचीं काळजां खोंतीन भरल्यांत. तरी आसतना हांव तुमकां सोत सांगतां. हांव गेलों जाल्यार तुमकां आदावाचें हांव गेलों जाल्यार तुमकां आदावाचें. हांव वचोना जाल्यार शारोती तुमचे तांय येवचो ना. पूण हांव गेलों जाल्यार तुमकां तुमचे तांय ताका तुमचे थंय धाडटलों. जेजू म्हणटा, आपूण गेल्यार तुमकां फायदो आहा. कित्याक? जे मेरेन हांव हो संवसार जिखोन देंवसाराक हारायन कोश्ट सगळे मुजेर घेयन, पातकां मुजेर घेयन हांव जर तर मोन ना जाल्यार पवित्र आत्मो तुमकां धाडूंक जायना. तर हांव हें सगळें करून मुगेलें संवसारांतलें कार्य करून हांव गेलों जाल्यार तुमकां फायदो आहा. कित्याक? ताका तुमचे तांय धाडटलों पवित्र आत्म्याक. पवित्र आत्म्याक धाडटलो म्हळ्यार कितें? आतां जो कातोलीक पळय, इतुले कातोलीक, बिलियनांनी कातोलीक आहाय इंडियेक, एका आख्ख्या संवसाराक. तर सगळे तर पवित्र जाले जाल्यार सगळ्या मनशा कुळाक फायदो. हांव वचोना जाल्यार शॉरांतय तुमचे तांय येवचो ना. आतां जो पवित्र जाता तेजे भितर शेरांतय येता आनी सगल्यांक आमी वळख दिवंक पावतल्यात. कातोलीक पवित्र कातोलीक. हेका लागून आमकां जेजू सांगता की जेन्ना पवित्र आत्मो तुजे भितर येतलो म्हणजे कातोलीक पवित्र जातलो तेन्ना तूं दुसऱ्याक वळख दिवंक पावतलो. जो तुका दिसता हो सोतायता तो सोतायता म्हणून तेका तूं जेजूची वळख दिवपाक पावतलो. हे गांठी सोतायता जाल्यार गांठयां तूं वळख दिवपाक पावतलो. कातोलीक, पवित्र कातोलीक. आनीक एशी मागीर सगळ्यांक भाव म्हूण मागीर तुमी गांठयां धाडापा भोंवताय. ह्यो खबर जाताय मागीर. 8 आनी तो येतलो तेन्ना पातो कोणें केलां? देवाक मानता तें कोणें केलां? आनीक देवाचो निर्णय कोण? हें सगोट दाखोवन तो संवसाराचो गुन्यांव सिद्ध करतलो. आतां जेजू आमकां हिंगा कितें सांगता की जेन्ना पवित्र आत्मो येतलो म्हणटकीच आतां आमचे मदीं आहा. 40 दिसांनी जेजून संवसाराचेर पवित्र आत्मो धाडलो. जो लोक भावार्थ दोन जेजूक रावतालो तेंचेर पवित्र आत्मो येयलो. आनीक त्या दोणा आमकां पवित्र आत्मो सांगतलो की कोण गुन्यांवकारी तो, कोणें चूक केल्या ती. आनीक पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना
पातो कोणें केलां? देवाक मानता तें कोणें केलां? आनीक देवाचो निर्णय कोण? कोण गुन्यांवकारीत? पातोक आहा तें दुसऱ्या देवाक बुजताय तें कोण कितें फाल्स तें सगळें म्हणटा पवित्र आत्मो दाखयतलो. जे देव बापाक सोडून दुसऱ्या देवाक बुजताय तेंकां सगळ्यांक म्हणटा जेजू तुमकां दाखयतलो ज्या मनशाचेर पवित्र आत्मो येतलो तेका. आनीक तो मनीस मागीर दुसऱ्यांक शिकोवपा भोंवतलो वो वळख दिवपा भोंवतलो. केदोणा जेन्ना पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना पातो कोणें केलां? देवाक मानता तें कोणें केलां? सगळें कोण सांगतलो? पवित्र आत्मो. हितून लिपलोलें कांय ना. हितून देवागेलो गूठ म्हणटा तें उतरूं ना. कातोलिकांनी बरें आयकोंक जाय. सगळीं कातोलीक म्हणटाय देवाचो गूठ देव जाणा. देवान तेका व्हेलो. देवाक तो मानतो जालो. केदोणा भुरगेपणार एड्स जायन, कॅन्सर जायन एश कोन्न मोत्ताय तीं देवा मानती जायनाय, तीं देंवसरा गेलीं. आनीक देवाचो गूठ आनी कांय ना. देवाचो गूठ म्हळ्यार कितें? आनी कांय ना. फकत देवाची वळख दिवपाचें आमगेलें काम. आमकां देवान कांय गुठली पळय दवरलो ना. तेका लागोन तुमी कातोलिकां म्हणटाय की जेजूच्यान वो देवाच्यान तुमकां बरें करूंक जायना. मागीर तुमी धांवताय. तुमकां स्वता देवाचो गूठ देव जाणा जाल्यार तुमकां आनीक जिवितांत एक पयशाचें बरें येवपाचें ना. तुमी कितल्या व्हडल्या ताळ्यान जेजू बोवाड मारय. ना जाल्यार तुमकां आतां लोकांनी सांगिलां की तुमी हो सायबीणचो तेर्स करयात दिसभर. रुजाय करयात. रुजाय केल्यार तुगे जिवीत न्हवसोरता ना. तूं आपल्याक कितें मेळोंक जाय म्हूण ती रुजाय कोतात. तूं ताटकोन ती रुजाय कोता सो मेलो म्हूण तूं जाल्यार खूंय वयतलो विचारनात. कित्याक तुगेलें वायट आहा तें जिवीत तेशें आहा. पूण तूं तेर्स कोतात. आनीक जायते लोक बोवाळी म्हूण सांगताय सायबीणचे देवसांव करयाय. व्हडल्यान बोवाळी म्हूण सांगतायत. डिवोशन ऑफ मदर मॅरी. कितें? डिवोशन. डिवोशन म्हळ्यार मिनींग कितें? डिवाउट म्हणटा तें कितें? सारको दान मन घालून देवाचो मोग करता तो ही इज अ डिवाउट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर फेथ. कितें जावं तो जो मनीस पळय आपल्यागेलें जिवीत दान मन सगळें घालून जे मनशाक पळय नमस्कार करता तेका डिवाउट म्हणटाय. डिवाउट मनीस. कोण मेलो म्हणटाय तो ही वॉज अ डिवाउट पर्सन दॅट इज वाय ही बिकेम सेंट. सांज जाले ते डिवाउट आहले. आनीक आतां तुमकां सांगताय सायबीणचें डिवोशन करयाय म्हणून. तर हें कितें? तुमी देवा सोडून सायबीणीन दवरली आतां. सायबीण सोडून कोणा दोतली म्हूण खबर ना. जेजू देवा सोडलो आतां सायबीणचें डिवोशन कोमेस जालां. हे तेर्स रुजाय तें भितर सरलां आतां कातोलीक धर्मा. आनीक मागीर कातोलीक म्हणटाय कितें? आमी तेका देव म्हणून माननाय. आनी कितें मानताय तुमी? डिवोशन म्हळ्यार कितें? देव म्हणून मानप. तुवें तेजेर आपल्याचें दोन मन आख्खो जीव आपल्यागेलें जिवीत तुवें तें सायबीणीचें दवरलां. डिवोशन. डिवोशन ऑफ मदर मॅरी म्हणटाय ती. ते कॅथलीक न्ही. ते मदर मॅरी गेले सांत. मदर मॅरी गेले हें सायबीणीक मानपाचे मनीस तो दुसरो धर्म तो आमकां लागना. कातोलिकान सायबीण मागीर फकत रेस्पेद मान दिवपाचो जालें. तुमी एक उतराचो मिनींग घेताय आनी तुमी म्हणटाय आमी सायबीण मागीर रोजार करपाचें. आनी मागीर कातोलीक म्हणटाय ना आमी सायबीण मागीर देव म्हणून माननाय.
आमी तेका नमस्कार कोनाय. हें तुमी कोणा दोळ्या पानां बांदताय? तुमगेलें जिवीत तुमी वायट कोन्न तुमकां सारकें सुण्या भाशेक मारताय ते. हीं पडे सायबीण मागीर रोजार कोतालीं तीं देखून जायतीं हीं आंजूड म्हणटा तीं जायन मेलीं आंजणां. भुरगीं जायनाय देखून नासतना मेलीं सायबिणीक तेर्स कोतालीं तीं. भुरगीं जायनासतना. म्हणून लज सोत म्हाका. कातोलिकां बॅरन म्हणटा तेंकां बॅरन इंग्लिशीन. डिवोशन म्हळ्यार कितें? सायबिणीचें मागणें वो देवस्रांव करप. सायबिणीचें देवस्रांव म्हणटा डिवोशन म्हळ्यार देवस्रांव. सायबीण तुगेलो देव. ताचें कोंकणीन सारकें मेळटा तें. आनी इंग्लिशीनूय सारकें आहा. डिवॉट म्हळ्यार कितें? डिवोशन. तो तुगेलो देव. आतां ते म्हणटाय तेंकां इंग्लीश सारकी कोणना ओर कितें म्हणून तें म्हाका खबर ना. पूण हांवें सारकें म्हज्या कानान आयकिलां डू द डिवोशन ऑफ मदर मॅरी म्हणटाय ते. वो डू द डिवोशन ऑफ द सेंट्स. अमको तुगे सांत कोण आहा तो. तुका स्वता तो सांत आपल्याक काम कोत्तो मो तेगे डिवोशन कर म्हळ्यार कितें? तो तुगेलो देव आनी कोण ना तुका. हे मिनींग आमी पयलीं जाण जावपा जाय कातोलिकांनी. तुमी कोणूय सांगताय मो बोब मारताय थिंग धांवतलीं. आनी तुमगे जिवीत तुमगेली फामिली इफेर्नां घेवन वयतलीं आनी संवसारान वायट भोगतलीं. तुमच्या हातीन आहा तें. तुमी कोणूय बोब मान सांगतलो. तुमी हेगे सायबिणीगे देवस्रांव कोराय. सायबिणीगे डिवोशन कोराय म्हूण इंग्लिशीन सांगतले डिवोशन. आनी कोंकणीन देवस्रांव. सांताचें देवस्रांव. हेजें देवस्रांव. सांताचें हेजें रोजार तेजें रोजार. हेजें मागणें तेजें मागणें. तें मागणी करून ते देव तेंको मागणी करून देव ते. हिंगा कातोलिकांनी सारकें आतां मोन बदलून निचोव करपाचो, निर्णय घेवपाचो. हें सगलें पडे आमी चोडयलां तेंकां देवा पळय केलें तें सोडपा जायें. हेका पेगन वर्शीप म्हणटाय. इंग्लिशीन पेगन वर्शीप म्हणटाय. जो सांताचो हेचो सायबिणीचो आनीक मुर्तींचो आनीक ह्या हुर्सांचो पडे तुमी हुरीस म्हणटाय ते मिलाग्रीचो हुरीस हेजे पडे कोण पुजा कोताय देवस्रांव कोताय ते पेगन वर्शीप. जेजूइचनी पयलीं घडटाली ती. कातोलिकांनी हें चोडयलां. जेजूक आनीक देवाक आमी सोडून हेंच फाटल्यान गेले. कित्याक आमकां जेजूची आनी देवाची वळख ना म्हणटा जेजून सांगिल्लें चोय. तेका लागून आमी कातोलिकां सगलीं वायट दोशेर पावलीं. हें चोय जेजून हिंग सांगिल्लें तें स्टार्टिंगाक. वयर वाचिल्लें तें. ते हे सगळे वायट कोतोले मातले जिती मातले हें आमगे सगळें कातोलिकांगे देखून वायट पडे जाता. तें सगळें तितून येता. कित्याक तुमकां वळख ना. आनी एक पाट आयचितात. आनीक ताणी बापाक आनीक म्हाकाय वळखूंक ना देखून तीं अशें करतलीं. कितें करतलीं? तीं तुमकां देवस्थानांतले भायर आयतलीं. खरें म्हणल्यार असलो वेळ पावत आयलो की जीं कोण तुमकां जिवेशी मारतात, जीं कोण तुमकां जिवेशी मारतात तीं आपूण देवाची भोक्ती करतात म्हूण समजतलीं. आनीक ताणी बापाक आनीक म्हाकाय वळखूंक ना देखून तीं अशें करतलीं.
हें सगळें आमी कातोलीक कोताय. दुसऱ्यान जिवो मारप म्हळ्यार सुरयेन मारप न्ही. आमगेली जीब दारेची कातोर म्हणटाय आमी. तो उलयता तेणे तो कितल्या मनशांक निसवटोन कोता. हेजी खबरो तेका सांगोन, तेजी खबरो तेका सांगोन. तर हें सगळें आमकां लागोता हेंचय. आनीक हें म्हूण जेजू कित्याक कोताय लोक? ही कातोलीक कित्याक कोताय? देवा सोडून सायबीण मायज बोले, सांतां बोले, ही देवोसांवां हें डिवोशन म्हणटा इंग्लिशेन. तें डिवोशन, हें डिवोशन, 3 o'clock मसी डिवोशन, आनीक आसोलें सेक्रेड हार्ट ऑफ जिजस डिवोशन. हें कितें? कितू डिवोशन आसतलें, कितू मागणी तेर्स रोजार आसतलें, कार्तेली बोल्ले चुयाय. सायबिणी कार्ड येयल्यात तेजेरी कितू मागणें आहाय चुयाय. आतां देव कोण तुमगेलो? कोणा मागणी कोत्तलो तूं? केसो मागणी कोत्तलो? फुडार कितें कातोलिकांचो? हिंगा बंद कोरया, फाल्यां कंटिन्यू कोरचें. थँक यू होली स्पिरीट. आमेन. मागणें कोरया बापाचें, पुताचें आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी. आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हांवें मागणें कोत्ता तुका. मारियो आनीक ताजे फामिलीक, फ्रांस्किना फेरांव आनीक तिजे फामिलीक, जॅकलीन आनीक ताजे फामिलीक, तेओदोमिरा रोशा आनीक तिजे फामिलीक, कॉलेत आनीक ताजे फामिलीक, जॉन्सी आनीक ताजे फामिलीक, सुकोर आनीक ताजे फामिलीक, जॅसी आनीक ताजे फामिलीक, हेनरी आनीक ताजे फामिलीक, पियादाद वाज आनीक तिचे फामिलीक, मोर्याण आनीक तिजे फामिलीक, जिपोट आनीक ताजे फामिलीक, जोगी आनीक ताजे फामिलीक, क्रिस आनीक ताजे फामिलीक, तशेंच यूट्यूब लायव्ह आसा ताका आनीक ताजे फामिलीक सगल्यांक तूं बरे भाशेन राखून सांबाळून दवर. सगल्यांची दुयेंसां पेस्त पिडा पयस कोर, बऱ्यो कोर. तशेंच कोवीड पिडेंतली सगल्यांक राखून सांबाळून दवर. आनीक अल्सराचें दुयेंस, भिंडाचें दुयेंस, जोऱ्याचें दुयेंस, हार्टाचें दुयेंस, डायबेटीक, कोलेस्ट्रॉल, लो ब्लड प्रेशर, हाय ब्लड प्रेशर, किडनी फेलियर, पॅनक्रिया फेलियर, फातराचें, तकलें सुडलें ती, पिशें जालें ती, आवट जालें ती, मेंटल जालें ती, बेरयलें ती, बुरशेलें ती, हीं सगलीं दुयेंसां तांची तूं बरी कोर. तशेंच जे मनीस घरांतले मेंबर काम करतात तांचें काम वाडय चोडय, सांबाळून दवर, पोस्ट वाडय, पगार वाडय. तशेंच जीं मेंबरां नवें काम सोदतात तांकां व्हडले कंपनी जायत्या पगाराचें काम फावो कोर. आनीक जे कोवीड पिडेक लागून बेकार आसात वा बेकार उरल्यांत सगल्यांक तूं पोतून तांचें काम वाडोवन, पगार वाडोवन, पोस्ट वाडोवन तांकां पोतून कामाक लाय. आनीक हीं सगलीं अजापां मिलाग्रो तीं पळोवन तीं पवित्र जावंक तुजो मोग, तुजी कृपा आनीक तुजो आशिर्वाद तांचेर दवर. ही मागणी तुका हांव करतां सर्गीच्या बापा, तुज्या एकल्याच चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन.